बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचेसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आणि तांकां वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. लॉरेन्स पिंटो कुंपला, सेलिन डिसोजा मँगलोरू, दुल्सिन डिसोजा पाक्षिकेरे, फर्स्ट बर्थडे बेबी एंटोनिया बॅप्टिस्ट आयर्लंड, जोविटा जॉन कोरिया, सेलिन सुआरेस मुल्की, 52nd बर्थडे जीवन पिंटो, 65th बर्थडे मार्गरेट डिसोजा पेर्मुदे, प्रिवेल फर्नांडिस 20th बर्थडे गोरीगुड्डा, रोशल रेबेल्लो ऑस्ट्रेलिया. काजाराचो वार्षिक दिवसी आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. Almeida and Picardo family, Stella Maris Kalmadi, Royston आणि Janice, विनय सुनीता रेबेल्लो कुंदापूर. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरला की आमी अभिनंदन पाठयता. तुमच्या कुटुंबाचेर विशेष देवाची आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. दैविक रितीन मंदिराच्या रेतेरीद्वारे हांगासर भेट दिल्ल्याद्वारे हांगासर विनवणी केल्ल्याद्वारे जिवितांत देवान जायती आशिर्वादां बेसावां अजापां विजमितां फोव केल्ल्या पासत. प्रिमा ज्योती बेनीस, सांत आंतोनीच्या मानाक प्रिमा डिसोजा, जुलियाना नाझरेत बायंदूर, एंजेलो आणि एडना नोरोन्ना कुलशेखर, वॉल्टर आणि हिल्डा डेसा, गिल्बर्ट डिसिल्वा, सांतान बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मुतरंगडी, लविटा क्वाड्रस पेर्मुदे, जेसिंता मिनेजेस उडपी, प्रिन्सिटा रायन मिनेजेस पासत, नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड, मेबल कॉडा आणि कुटुंब शिरवा, एलियास टेलिस आणि कुटुंब सालेतूर, मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटुंब विजयी, एंजेलिन लिनेट डिसोजा परंपल्ली, लिली डिसोजा पेर्नाल, ग्रेसी डिसोजा राणीपुरा, एन्सन आणि ॲरल मिनेजेस ब्रह्मावर, फ्रँकी डिसोजा निड्डोडी, हिल्डा डिसोजा किरें, पॉल डी अल्मेडा आणि कुटुंब मुंबई, आयरीन पिंटो कारकळा, सिसिलिया सिक्वेरा आणि कुटुंब पुत्तूरू, अनिल सिक्वेरा आणि कुटुंब BC रोड, गिल्बर्ट सिक्वेरा आणि कुटुंब पुत्तूरू, एप्रोचिन लोबो आणि कुटुंब अशोकनगर, वॉल्टर सिक्वेरा, फौस्तीन मेरी गडाडी, विल्फ्रेड आणि रेश्मा डिसोजा मूडबेल्डे, ग्रेसी डिमेल्लो ब्रह्मावर, गिल्बर्ट बरेटो आणि कुटुंब तल्लूरू, शमिता फर्नांडिस राणीपुरा, शायन एलरॉय सिक्वेरा उद्यावरा, प्रज्वल डिसिल्वा उद्यावरा, नेल्सन आणि जेसिंता मेंडोन्सा आणि कुटुंब नक्रे, राफायल कॅरल डिसोजा पेर्नाल, स्टेला मेरिस मरियमेच्या मानाक अल्मेडा आणि पिकाडो कुटुंब कलमाडी, फर्स्ट होली कम्युनियन पहिल्या कुंभाराच्या संदर्भात जेराल्ड डिसोजा परंपल्ली, बेनेडिक्टा कुटिनो पक्षिगिरे, हिल्डा डिसोजा सुरतकल, कुटुंबान बरी भलायकी लाभलेल्या पासून संजय फर्नांडीस, सक्सेसफुल बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन जाल्ल्या पासत स्टॅनी मस्करेनास आणि ताची पत्नी लविना मस्करेनास, आशिर्वादां आणि बेसांव मेळ्ळेल्या पासत नवें काम मेळ्ळेल्या पासत निफा डायस. तशेंच काजाराच्या वार्षिक दिसाच्या संदर्भी रोशल आणि ॲलन रेबेल्लो 13th वेडिंग एनिवर्सरी, लॉरेन्स आणि फेल्सिटा मिनेजेस 35th वेडिंग एनिवर्सरी बळकुंजे. तांच्या सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया. OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत, PhD डिग्री मेळ्ळेल्या पासत आणि बरें प्रोजेक्ट मेळ्ळेल्या पासत, परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत आणि पासपोर्ट हाता मेळनातलो हाताक मेळिल्ल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत आणि सांबाळ मेळनातलो वेळार तो सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत, सबात वर्सां जावन गांवांतल्या मोगाच्या मनशान मागण्या ताका दवरल्या उपरांत येवन फाटीं आयिल्ल्या पासत, बरी सैरीक मेळ्ळेल्या पासत आणि काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आणि भुरग्यांतलें सबार वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, भुरग्याची पिडा देवान गूण केल्ल्या पासत, आड वाटेन गेल्लो भुरगो शिकनातलो भुरगो लेखावरते मोबायलार आसली भुरगीं दैविक रितीन मंदिराच्या आराधनेच्या आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे आतां सारक्या वाटेन चलोन आसात, बरेंकर शिकून आसात. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. देखून आमी अर्घ आनी होगलाब दिवया. अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू.
आता आमी विविध त्यासां पासत मागया मागोंक उलो दिला मेलिटा मिशेल लोबो पुत्तूरू बरी भलायकी लाभच्या पासत वारन रोहान दिमेल्लो अबुधाबी जेस्सी पिंटो शक्करपुरा ड्वेन डिसोजा ताकोडे कुटुंबां शांती समाधान मेळच्या खातीर ॲन आनी जो लोबो USA बरें काम मेळच्या पासत अनुषा रेशमा डिसोजा बेंगलुरू LLB एग्जामान बरें रिजल्ट येवच्या पासत फिलोमिना वाज तशेंच बऱ्या आपणाच्या त्यासा पासून मागो उलोवन दिता वीरा लोबो बॉम्बे निशा डिलिमा टू ब्लेस हर विथ अ गुड project and promotion to get work from home project. Eliza D'Souza Shankarpura, William Rebello Mira Road, Rita Rodriguez ताचे पांयांची दूख गुण जावच्या पासत रॉकी डिसोजा आनी कुटुंब बरी भलायकी मेळच्या पासत कल्याणपूर तावन जो आनी जॉयलिन मिनेजेस बरी भलायकी लाभच्या पासत पांगला तावन अनिल रिना डिसोजा मँगलोर तावन रिचर्ड मोनिका पिंटो उडपी तावन पीटर अल्मेडा आनी कुटुंब तेंका बेट्टू बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत जर्मनींत परमनंट विजा मेळच्या पासत आनी परमनंट काम मेळच्या पासत आनी कामाच्या जाग्यार आसली इजा आनी दगदोणी संकश्ट पयस वेच्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत भुरग्यांचे एग्जाम्स आसात बरें रिजल्ट ह्या वर्सा येवन उंच शिकप शिकोवंक तांकां साध्य जावच्या पासत आनी परतून परतून पिड्यान परता भुरगीं ताका आतां एग्जाम्स आसात त्या एग्जामा खातीर भुरग्यांची पिडा शिडा देवान सगळी पयस करचे खातीर मागो उलो दिला देखून आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमया आतां आमी मरण पावल्यासर आमच्या मालगड्या पासत काळजांत तावन आमी मागया कुटुंबांत मरण पावल्यासर मेस्तां उडास करता लोरा कार्डोजा पेर्मुदे देवादीन स्टॅनी क्लस लोबो फ्रांसीस आनी मेरी रोड्रिगस फ्रांसीस कॉर्डा शिरवा चार्ली कुटिनो मेरी नाजरेत शिरवा वालेरियन डिसोजा आनी कुटुंबांत सरलेले मालगाडे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता जोसेफ लाझरस आनी कुटुंब संतकाटे देवादीन कन्सेटा आनी चार्ल्स बार्नेस KG रोड देवादीन फेलिसिया वर्जिनिया पिरेरा बँड्रा मुंबई फादर वॉल्टर क्रास्थो मुल्की पुलकतीन आत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन ब्रिजित रेगो जेरोम रेगो ॲग्नेस मिरांडा युजिन रेगो पॅट्रिक रेगो आनी बेनेडिक्ट लसरादो फ्रांसीस डिसोजा बांडोपू मोंतिना आनी जॉन सांगतीस मुंबई 8th मंथ्स माइन मास सेबॅस्टियन पिंटो करंबार लुईस डिसोजा मुल्की फ्रांसीस आनी एलिझाबेथ डिसोजा ताकोडे हिलारी आनी ॲलिस रेगो ताकोडे 18th डेथ एनिवर्सरी पॉल मिडिचस बळकुंजे कुटुंबांत बरोबर समेस्त उडास करता मरीना सिक्वेरा 1st डेथ एनिवर्सरी जुलियाना पसन्ना पुत्तूरू 26th डेथ एनिवर्सरी तेरेसा डिसोजा नागळे हाऊस कुटुंबांत बरोबर समेस्त उडास करता ग्रिगरी आनी डायना डिसा मुल्की देवादीन रोमन डी अल्मेडा आनी इजिदोर डी अल्मेडा birthday remembrance soul of Rita D'Souza देवादीन जॉकी डायस ससना विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दीत आमीन सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमीन बापाचे आणि पोताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गा बापा ओगळाप जेजू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया भोव मोगाचनो आज आमकां वर्त्या संतोषाचो दीस आज जेजूच्या समर्पणाचो दीस जेजू बाळकाक ताच्या आवय बापायनी देवळांत टेंपलांत भेटयलें
ताचे पयलेंच देवानच जेजूक ताच्या मिसांवाक भेटोवन दिल्लें जावन आसा. जेजूच्या त्या समर्पणाच्या फेस्ता वेळार आमी आमचेंच समर्पण आमी उगडास करता. आमकांय बपतिस्म लायला, आमकांय देवान आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच आमकां विंचला आनी ताच्या मिसांवाक आमकां नेमला. पवित्र पुस्तक म्हणटा गलातकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या वसुरांत 15व्या वळीर देवान आमकां दिल्लें मिसांव आसा तें ह्या संवसारांत जारी केल्ल्या वेळार मात्र देवाक महिमा जाता. आज ह्या वर्त्या दिसा आमी येसविडीचो एक महान सांत भाग्यवंत जोसेफ फेर्नांडमेट्स हाचें फेस्त आमी आचरिता. तो इटलीच्या ओएस म्हणल्यार आल्फ पर्वताच्या प्रदेशांत तो जल्मलो. मिसांवा खातीर आपणाकच ताणें समर्पण दिलें. 19 म्हणजे 29 इयर्स चायनान कळमीच नासतना समर्पीत मिसां वावर करून सगळ्या चायनांत सुवार्ता परगटणेक तो कारण जालो. ताच्या विनवणेच्या द्वारे तो जिवंत आसतना आनी ताणें ताच्या मरणा उपरांत कितलींशीं वर्तीं आजापां विजमितां अद्भुतां देवान केल्यान. तर आज ताचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावन आसा, आमकां एक प्रेरण जावन आसा आनी बऱ्या शेगुणी जिविताक उजवाड फंकयता. ह्या सांताच्या फेस्ताच्या दिसा आमी मागया आमच्या काळजांत ती उर्बा उदेवंदी सुवार्त आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक आनी त्या सुवार्तेच्या उजवाडान जियोंक आनी ती सुवार्ता परगट करूंक आमकां आमी समर्पण दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी कृपा जोड घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेरच एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमच्या बपतिस्मा वेळार आमकां वोल लायिल्ल्या वेळार आमकां समर्पीत जिविताक आपोवणें मेळिल्लें. तें समर्पीत जिवीत आमी समर्पीत थरान जियेनांतल्या पासत देवान दिल्लें मिसांव जारी करूंक आमी सुकलेल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Sumia kakut कर, Sumia kakut कर, Krista kakut कर, Krista kakut कर, Sumia kakut कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या ईशा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका
बापाच्या एकल्यास मुदा सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या भुजात बसला आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थोया देवा आमच्या बापा धर्मदूता भाशेन वावरलेल्या भाग्यवंत जोसेफ नाडमेट्साचे धर्मपटगणनेचे उर्बेन आणि जतनायेन तूं पवित्र सभा तुवें विस्तारायली ताचे विनवणेन हे आमचे कुटुंब भावार्थान आनी पवित्रतेन वाडत वचो आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना मलाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सुरेस्पर देव अशें म्हणटा म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो आनी तुमी स्वतात सुमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी अतिरेकता तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबरांचो सरस्पर ताच्या येण्याच्या दिसा कोण विरोध करूंक शकत तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जाय कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको दोबयाच्या कारा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतेल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुप्या आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सुरेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सुरेस्पराक मानतल्यो तशें आतां त्यो तांकां मानतल्यो देवाचें उतार हें देवाची वडुपकार मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतेले सोम्या मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतेले सोम्या सर्वेस्परा तुझो हांवें आसरो घेतला म्हाका केदीस फटवून पडूंक दिनाका तूं न्याय नितीसो म्हूण सुद्दां देखून म्हाका सोडून बाचाव कर म्हज्या उल्या कान दिवन म्हजें तारण कर म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतेलें तूं सर्वेस्परा मुझे खडप म्हज्या पदस सो आसरो जा तूं म्हजो जीव वाटावचे कोटे कित्याक तूं एकलोस मुझे खडप आनी मुझे कोटे नैवे देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवा मुझे तोंड तुझी सडवण परगडतेले सोम्या तूं
प्रार्थना तुझे समोजो विश्वास जल्मतावन तुझे हांव ते कोण रावला मुझे आवचे कुशितावन तूं समजो सलयना मुझे तोंड तुझी सडबोन परगडतेले सोम्या मुझे तोंड तुझी सडबोन परगडतेले सोम्या. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भुरगीं रक्तमासाच्या सैंबाचें जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो. हाच्या वरवीं मोरणांचेर पदवी चलयतेल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मोरणांच्या भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणान जियेतेल्यांक ताणें सुळका जोड दिली. देखून देवदूताक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्रामाच्या संततेच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सक्तांक ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकांचें बोगसाणें जोडच्या खातीर देवाच्या सेवेन काकोळतिवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ येज्याक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो. देखून आतां ताळणेन सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता. देवाचें उतारें. देवाचे वडुपकार. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र होळी गुजार्या. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र होळी गुजार्या. दिवो अनुभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुझे परजे इस्रायेलाची. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र होळी गुजार्या. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र होळी गुजार्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. मैजेच्या नियमशास्त्र प्रकार मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हरी एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांची येतालो. नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदारगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरसो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक तांणी ताची माय बाप भितरान आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवून हांवें देखली. सर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची.
सिमियोन बाळका विशयी सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तो सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मरियेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दरीचे तालवारी बरी तुजें काळीज भापसितलें. हो बाळोक इस्रायलान सबारांक पडोवंक आनी सबाराक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणाची गुठाची चिन्नां भायर पडटलीं. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशेर कुळयेची धूव फानवेलीची. ती आतां चड उतर प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगीची येयल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळसून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेसा लागीं बाळका विशयंत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सक्कट तांणी कर्ण जातच गलिलयांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती पाटी आयलीं. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जावन आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव उलयता आसतना हांवें आनी तुवें आयकूंक जाय. 1870 आनी 9 इसवेंत 1879 ह्या इसवेंत सांत जुझे फर्नांडमेट्स सोडवणीची बरी खबर घेवन आपलो मायगांव जावन आसल्या इटली तावन चायनाक भायर सरलो आनी चायनाक येवन दर्या वाटेन पावतस ताणें खळमीच नासतना समर्पीत तरान सुवार्ता परगट केली. 20 आनी 9 वर्सां 1908 इसवेंत 1908 ह्या इसवेंत थंयसर आसल्या चायना लोकां मदें टायफस म्हणलें खर्ग आयिल्ल्या वेळार ती पिडा तो ताप आयिल्ल्या वेळार चायनीज लोकांची सेवा कर तांचे पांय धुवन तांचे जतन घेवन तांच्या मदें सेवा दिवन तीच पिडा ताका लागल्या वेळार एका मार्तिरा बरी रथ साक्ष बरी आपलें जिवीत तो समर्पण दिता. तितल्या भितर 20 आनी 9 वर्सांच्या ताच्या खळमीतनांतल्या समर्पीत वावरा वरवीं 2 लाखाचे चड चायनीज लोक कातोलीक क्रिस्तांव जावंक कारण जाता. ताच्या जिवितांत इसाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आनी 2 वसरांत 7व्या वळीर प्रवाद केल्लीं ती उतरां ती जारी जातात. आयजाया 52:7 पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां ती संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. पर्वताचेर कितलीं सोबीत पावलां ती संतोशाची बरी खबर हाडून येवच्या त्या दुतांची. आज मोगाच्यानो येद्या व्हडा संख्यान हांगासर आमी हांगासर हजर जाले हांव तर हांगासर ही दैवी कोलोरेतीर मंदिरांत देवाचें उतर परगट करच्या खातीर जायत्या याजकांक तशेंच लायकांक देवान वेंचून काडलां. देखून ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्घां होगळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज सांत जुझे फर्नांडमेट्साची दाबाजीक परब आमी करता तर ह्या परबेचे शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां आनी तशेंच जुझे फर्नांडमेट्साचे विनवणेचो आधार तुमकां हांव मागतां. खंडी जावन मोगाच्यानो आमकां देवा लागीं वचोंक खंयच्याच मध्यस्थाची गरज ना. एक मध्यस्थ देवान आमकां दिल्लो तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. तर सांत भक्तांचे भक्तीपण आमी कित्याक आदारता. सांत भक्त मोगाच्यानो आमकां एक आदर्श जावन आसा. कशें स्वामी जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत आमी मध्यस्थ करून घेवन ताची सोडवण आपणावन आमी सर्ग जोड घेवयेत आनी आमचें जिवीत महिमे बरीत करयेत गे म्हणून सांत भक्तांचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावन आसा.
सांत भक्तांचे जिवीत आमी नियाळ करतना चड आनी चड आमच्या जिवितांत पवित्र जावंक भाग्यवान जावंक आमकां प्रेरणा मेळटा. तशेंच सांत भक्त आमच्या खातीर विनवणी करतात. तांच्या विनवणेचो आधार आमच्या जिवितांत आमकां लाभता. मात न्ही तांचे थंय देवाचीच वर्ती कृपा आमकां उजवाडाक परजळाक येता. सांत जोसेफ फर्नांड मेर्साच्या जिवितांत हांव मोगाचें आमी जायते आदर्श जोडून घेवया, जायते प्रेरण जोडून घेवया, जायती कुमोक आनी कृपा मोगाचें आमी जोडून घेवया. आनी आज जेजूच्या समर्पणाचें फेस्त जावन आसा. जेजू बाळकाक मोरये मायेन आनी सांत जोसेफ बापान 40 दीस तसोच देवाळांत तेंपलांत भेटयलें. नातालां फेस्ताच्या दिसांतावन डिसेंबराच्या 25 तारखेतावन आज पर्यंत थंयसर 40 दीस सोमता देखून समर्पणाचें फेस्त आमी करता. म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाक आमकांच आमी संपूर्ण तरान समर्पण दिजय म्हणलो संदेश आमी घेता. आज आमी वाचलेल्या आयकल्ल्या त्या वांजेलांत 3 प्रमुख संदेश आसात. पयलो संदेश जावन आसा सांत जोसेफ बाप आनी मोरी माय नियमशास्त्राक खाल जातात. देवाच्या उपदेशांक देवाच्या उतरांक खाल जावन जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटयतात. देवान दिल्लें बाळशें देवाक ती भेटयून दितात. आमच्या जिवितांत आमी नियमशास्त्राक खाल जायचें देखून देवाचें उतर आमी वाचचें, देखून तें नियाळ करचें, देखून आमी निरंतरीतेन तोंडपाड करून आमच्या जिवितांत आमी सांगचें ताका खाल जावच्या खातीर. दुसरो संदेश आमकां मेळटा थंयसर आसात 2 प्रवादी, प्रवादी सिमियोन आनी प्रवादीन अन्ना. दोगांय देवळांतच आपलो वेळ करशितलीं. प्राय जाता आसतना 9 वर्सांनी ती प्रायस्त जाली. ती कुरपेन प्रायस्त जाली. देखून कुरपेन ती ग्रेस्त जाली. देखून 9 संवसारी आस्त बदिकांत ती ग्रेस्त जाली. म्हाका आमी जायतीं जाणां प्राय जाता आसतना आस्त बदिकांत जागो पयशे भांगार दिरव्यांत आमी ग्रेस्त जाता. पूण अन्ना आनी तो सिमियोन दोगी प्रवादी कुरपेन ग्रेस्त जाली. देखून मोरे माय आनी सांत जोसेफ बाप एका बाळशाक घेवन येतना सादें बाळशें सक्कट बाळशा मरीच तें बाळशें हसतलें, थोडे फावटी रडतलें आनी थोडे फावटी त्या भुरग्याची आवय बापायनी जतन घेवचें पडटली. पूण त्या भुरग्याक थंय देवाची सोडवण तांणी देखली. देखून म्हाका ह्या हप्त्यांत हांगासर आमी प्रायवंतांची रेतेर दवरली 3 दिसांची. ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार जायतीं प्रायवंतां हांगासर आयलीं आनी हांगासर तांणी जोडलेलो संदेश जावन आसा आज कोणाक येवंक जावना. आज तुमी हांगासर आयल्यात प्राय जाल्ली म्हळ्यार मोगाचें हरी एकली प्राय जाल्लींच जल्माल्या उपरांत हरी एकली दीस वेता वेता आमी प्रायस्त जाता. पूण केवल आमी वर्सांनी प्रायस्त जाल्यार पावना, कुरपेन आमी प्रायस्त जायचय असलो संदेश ह्या प्रायवंतांक आमकां हरी एकल्या मेळटा. देखून तळये पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिया. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. मोगाचें थंयसर आवय बापायनी जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटयलो तर सोमी जेजू आपणाकच देवान दिवच्या त्या मिसावाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता. संपूर्ण तरान देवाच्या खुशेक देवाच्या उतरांक तो खाल जाता. तर आमच्या जिवितांत आमी देवान दिवच्या त्या मिसावाक आमकां हर एकल्याक एक मिसांव दिला. जोसेफ फर्नांड मेर्स देवा बापान दिल्ल्या त्या मिसावाक आपणाकच तो संपूर्ण तरान समर्पण दिता. तो जल्मलो OIES म्हणल्यार आल्प्स पर्वत श्रेणी. जायते पर्वत थंयसर इटलीच्या बडगाक नॉर्थाक आसात, उत्तराक. थंयसर एका गांवांत तो जल्मलो. सोबीत सुंदर गांव आनी विशेश थंड आनी प्रशांत वातावरण. ताच्या बापायक जॉन माती आनी ताच्या आवयक अन्ना मरियाक 13 जाणां भुरगीं. तांच्या पैकी चवथो हो जावन आसा. ल्हानपणार थावनच भोव मोगाळी पूण भोव भक्तिवंत. विशेष देवाचेर फात्य आनी विस्वास. ताच्या 10-11 वर्सांच्या प्रायरस लगभग 11 महिला सोलोन वचून एका घरांत काम करून घरांत आसच्या सगळ्यांच्या दिसपडच्या ग्रासा खातीर तो वावुरतलो. सांगात तसो तो शिकलो. सेमिनारी गेलो, पाद्र्याप जालो. एक दिवसीचो पाद्र्याप जावन थंयसर तो वावर नासता आसतना मोगाचें देव कोणाक केदाळा विंचता म्हण आमी नेणाव आनी कोणाक तो विंचता तांकां मोगाचें तो महिमे वरीत करता. जोसेफ फर्नांड मेर्सान वाचलें एक पत्र सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान जर्मनींत बरयलें. कितलो की पयस तो गांव आनी एक देश. थंयसर बरयलीं ती पत्रां
आनी सुवार्ता प्रगट करण्याची गरज उसान सगळ्या संवसाराच्या पंथान पंथ असो काळोख अंधकार आनी विशेष जावन चायनात असलो पातकासो काळोख आनी बेविश्वासपणाची रात देवाच्या उतरांच्या उजवाडा मुखार ती नपय जायची जेजूचे मोपयत काळी सगळ्यांच्या काळजांत रास करीची हाच्या पासून तरणाट्यानो तुमकां तुमी मिसावाक समर्पण दिया हे वाचलेंच जुझे फर्नांडीस काळजांत आयली गुरबा हांवें एक SVD मिशनरी जायचंय म्हणजे चवथो संदेश आमी घेता कश्ट आकांताच्या वेळार तो धड रावलो मग आमच्या जिवितांत कितले कश्ट येतात कितले संकश्ट येतात आनी विशेष जावन काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तुमकां कितले कश्ट संकश्ट येतात तर तुम्ही निराश जावन वचत जाल्यार देदेस्पर जावन वचत जाल्यार जुझे फर्नांडीसाची जिविताची चरित्र तुम्ही वाचा ताचे थावन मोगाच्यान तुम्ही प्रेरण घेतल्यात तुमच्या कष्ट संघर्षा मध्ये तुम्ही धैर्य आणि बळ तुम्ही जोड घेतल्यात पांचवो जावन आसा पळय जुझे फर्नांडीस ते आसलें तें सादेपण भोव सादेपण भोव बुद्वंतो बरें शिकप तो शिकिल्लो बिस्प जावंक ताका साध्य आसलें व्हड मुखेली जावंक ताका साध्य आसलें पूण ते सगळे बगले दवरता सादेपणांत तो सरकार दिरवी पुंजयता संवसारांत न्ही सरकार तो दिरवी पुंजयता संवसारांत सगळें तो त्याग करता सर्ग तो आपणायता आनी सगळें जावन आसा मागण्याचो महत्व प्रेज द लॉर्ड मागण्याचो महत्व सकाळी वेग्गी उठोन तो मागणें करतलो मीस तरी तो खळानातलोच मिसाच्या बलिदानांत हांव तो कुरपा जावन घेतलो बोळ जावन घेतलो सकस जावन घेतलो ताच्या कश्टा आकांताच्या वेळार आवय बापाय तो पयस 13 जाणां भुरगीं ताची आवय बापाय तो चवथो कितले भाव भयणी ताका उडास आयलो कोणा फाटी वर्सां म्हण बगलें कोणी मिशनरी जाल्यार वावर केल्या वर्सां उपरांत 2 वर्सां उपरांत 3-4 वर्सां उपरांत फाटी वतात हो फाटी गेलो ना कित्याक मागण्याचें बळ ताणें कुटुंबा खातीर केवळ मागलें कुटुंबाच्या परतणे खातीर कुटुंबांत हर एकल्यानी सोडवण जोडच्या खातीर नाही कुटुंबांत केवळ आस्त बदीक ह्या कुटुंबांत सगळ्यांक सवलती मेळच्या खातीर 7वें जावन आसा तो मोगाची भास शिकलो कसली भास शिकलो आमकां जाय मोगाच्या मोगाची भास आमच्या कुटुंबांत जर तर आमी मोगाची भास उलयल्या तर को बायलां भुरगीं आनी आवय बापूय भाव भयणी समारा समुदायांत फिरगजींत कितली बदलावण आमच्या कुटुंबांत येवंक साध्य आसा समुदायांत फिरगजींत सगळ्या मनशा कुळांत येवंक साध्य आसा तर मोगाच्यान देव आज आमकां वर्ते संदेश दिता जशें फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 15 बाबडीर फिलिपियन्स चॅप्टर 2:15 ह्या संवसारांतल्या नश्ट्या आनी खोट्या संतते मदें आकाशा वयल्यान नेकेत्रा बरी तुमी परजळासी जशें मोगाच्यान जेजू बाळकाक टेंपलांत मरियमायेन आनी जुझेन समर्पण दिलें नियमशास्त्राक काल जावन आमी देवाचें उतर आयकल्लें देवाच्या उतरांक काल जावन आमकां समी जेजू बरी संपूर्ण तरान देवान दिल्ल्या त्या मिसावांक आमकां समर्पण दिल्ल्या वेळार मोगाची भास आमी शिकून माया मोगान एकवटान जियेल्ल्या वेळार एकामेकाची सेवा करून कुटुंबाच्या हर एका सांद्याच्या सोडवणे खातीर आमकां संपूर्ण तरान समर्पण दिल्ल्या वेळार खंडीत जावन आकाशा वयल्या नेकेत्रा बरी आमी परजळ दिल्या तर मोगाच्यान आमी उबे रावया आमचो भावार्थ एका निजात देवातय आमी सांगाता मेळोन उसारया एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुत्र सर काळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सायंबाचो ताची वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे चडवणे पासत सर्गातावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव मरीचे उदरीत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पंस पेला ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता जावन निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापिल्ले सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता
आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. सर्वेस्पोर देव आमचो वर्तो मोग करता तर आमच्या सर गरजांनी तो पावता तर आमची मागणी आनी ते सवा बावार्थान आनी विस्वासान आतां आमी देवा मुखार दवरया. पयस सभेच्या वडिलांनी तशेंच सर लायक बावट्यांनी आपलें समर्पण आनी ताका सहज जाल्लें मिसांव समजून घेवन त्या प्रमाणे जिवन संवसारांत उजवाड जावन प्रदर्शन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. या येवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती जमलेले आमकां पिरगसगारांक आमचे पिरगसजितें समर्पीत कर. आमच्या वाड्यांनी तशें कुटुंबांनी मोग एकवट सडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत आमी मागया. विशेश जावन दैवी कलोरेत्री मंदिरांत तांच्या सर बऱ्या कामां खातीर आमी मागया. ती वेळार पंथाक पावोंक ब्रदर प्रकाश डिसोजा हांगासर आयला ताच्या सांगाता वावरतल्या समेस्त बसत मागया. तांणी करचो तो सुवार्थ परकडण्याचो वावर चड आनी चड फळां बरीत जावंक आनी चड लोकांक देवाच्या उतरांचो उजवाड मेळोवंक आमी मागया. आमचे मदें असल्या सर पिडेस्तांक खातीर मागया. तांणी गूण जावच्या खातीर विविध गरजो घेवन हांगासर आयल्यान त्या सर गरजांनी देवा बापान तांकां देवाची कृपा लाभच्या बसत मागया. भोव मंगळा सर्गीच्या बापा आमा समेस्तांचे तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दयश्ट घाल. आमी केल्लें समर्पण अखेर पर्यंत थिरासणें सांबाळूंक आनी आकाशा वयल्या नेकेत्रा बरी परसडीक जिणी जियोंक आमकां गरज आसले सकट संगती तूं आमकां वदक संदी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोग आमच्या गरजांचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार गंगारी गो मोगान तुका दिवच्यो फळारीक बापा वावरांचो तुवें दिल्ली सगळी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. गुण्या वाडा सगळे घे आमचे जिणी बदल सगळे जिवीत आमचे तुवें दिल्ली सगळी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. गुण्या वाडा सगळे घे आमचे जिणी बदल सगळे जिवीत आमचे. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासमें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या खणवाळ्या बापा आमच्या प्रार्थनांचेर दिश्ट घाल आनी सर पातकांतले आमकां तूं वाटय. हांगा आमी तुका भेटयता त्या जेजूच्या रक्ता वरवीं अधीक नितळ जावन आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान भरोवन त्या रक्तान जोडलेल्या सोडवणीची बरी खबर आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणी मदें परगडूंक आमकां अधीक ऐती जायशें कर म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. बरें अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांन आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, darbaraso servesponu Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका उसर्गी तुका सर्वेस्वराचे नामी देतात आकाश उसर्गी तुका उसर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे थावन जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती थावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें मगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनरुत्थान आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा आमच्या सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताज्या अनंत भरीत पुनर्जिवांतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान आमी तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इस्ताका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान बसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें माय भोव भगिवंत ओंकार मरयेच्या भगिवंत जुजे तिसपती
भगवान धर्मदत्तांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि आज प्रतीक तरांचा सुसेफ रेनार्ड मेड्स ताचे बराबर आनी सुमेस भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजात आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बळये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगती ह्या संवसारांत वास्तुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे वजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय, सगळ्यांनी जेजूक स्वामी म्हणून वळखा जाय. देखून भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायट विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मग असो गुर्तू हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते रे, आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते रे, आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करते रे, आमकां शांती दी. आमकां ससनीक शांती समाधान जोडच्या पासत समी जेजू कुर्सार आपली कूड मोडता ताचे रगत तो वारयता. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवण मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका बरेकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन.
मुझे काळजा प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवळ दैवीक शक्तीन वादळ येशू तुये मुझे काळजा प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवळ दैवीक शक्तीन वादळ प्रार्थोया. सर्गीच्या बापा भाग्यवंत तुझे फर्नाड मेड्सच्या परबे दिसा संतोषान आम्ही तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ताची कूड आणि रगत क्रिस्त प्रसादान घेतल्या. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझें दैवीक जिवीत आमच्या भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी आनी आमच्या मिसावाक आमी समर्पीत थरान वावरूंक फावो कर. हे परी तुझ्या भक्ता जुझे फर्नाड मेड्साची देख घेवन आमच्या भाव भयणीच्या सडवणेचो हुस्को दवरून शुभ वर्तमान परगट करूंक धैर्यान आमी फुडें वसा शंकर तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी सर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. सर्वांनी मोगान एकवटल्या कुरपेन पळोवन देड्यांनी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता. दैवीक शब्दाच्या नांवान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कुरपेन भरून देड्यांनी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता. काळासो सब देवा थंय आसलो सब दोसर रस्नांचो उजवाड जावं पावलो. हर एक रस्नेचो तो जीव जावं पावलो तोच सामचो उजवाड. तोच उजवाड आमी धैर्यान परगडता काळोखांत आसल्या ताचे थंय हाडता. कुरपेन भरून देड्यांनी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता. दैवीक शब्दाच्या नांवान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कुरपेन भरून देड्यांनी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता. नावताचे सगळ्यांनी गाजयता. नावताचे सगळ्यांनी गाजयता.